हियरिंग डिफेक्ट्स जे आसा म्हणजे केपेपण हाचे खूब वेगवेगळे कारण आसात. सो पयलीं जर घरांत तसले भुरगे जाल्ले आसात किंवा आवय बापाय भितर जर कसलो प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तेजे एक्झॅक्ट डायग्नोसीस जावपाक जाय. म्हणजे हें केपेपण कसले दुयेंसाक लागून जाला. थोडे हेतूंतले अनुवंशीक असतात, थोडे इन्फेक्शनान जाल्ले असतात, थोडे वेगळे वेगळे कारणान जाल्ले असतात. जे अनुवंशीक आसात तेजो जर एक्झॅक्ट जीन जर जेनेटीक प्रॉब्लेम जर डिटेक्ट केल्लो आसत, जावं घरांतले पयलीं एक जाल्ले भुरगे आसा किंवा आवयचे भितर किंवा बापायचे भितर आशिल्लो जाल्यार ते स्पेसिफीक जीन आमी परत दुसरे भुरग्या भितर आसा काय ना, पोटांतल्या भुरग्या भितर हे 3रे म्हयन्यांत किंवा 5व्या म्हयन्यांत एक निडल घालून तेजे भितरलें उदक जावं इल्लो वारीचो ल्हानसो पीस म्हणजे ताका एम्नियोसेंटेसीस किंवा कोरियन विलस बायोप्सी अशें म्हणटात. हेजे बायोप्सी करून आमी ही म्हायती काडूंक शकतात. पण भुरग्याचे हियरिंग टेस्ट करपाक एक्चुली 7व्या 8व्या म्हयन्या पर्यंत भुरग्याचें हियरिंग डिटेक्ट जायना. सो तेजे पयलीं भुरग्याक आयकूंक येता काय ना हें आमकां कळूंक शकना. पण जर हेजे डायग्नोसीस जाल्ले आसत जाल्यार आमी 3रे 4थ्या म्हयन्यार सुद्दां जेनेटीक टेस्टिंग करूंक शकता. जेनेटीक टेस्टिंग तुगे समजेल डॉक्टर हांव. बरें बरें. आनी ते आतां पळय इंस्ट्रक्शन दिलां त्या प्रमाणे मातशें आहा तेका पोटांतलें आसा तें परत गुरवार आसा ना ना पूण तेच मातशें आवयगे शें आहा तेका आवयके हा जाल्यार आवयची टेस्ट आनी ते पळय 10 म्हयन्याचे भुरगे आसा तेचे फूल टेस्ट तूं बांबोळे वचून कानाच्या दोतोरा कडेन भुरग्यांच्या दोतोरा कडल्यान फूल टेस्ट करून घेवपाची आनी तेजे कसले एक्झॅक्ट जेनेटीक कॉज कितें आहा तें पळोवन घेवपाचें. आनी तें जर जालें जाल्यार फुडले फावटी जेन्ना ती तुजी गुरवार आसतली तेन्ना ताका 3ऱ्या म्हयन्यांतूच चॅकअपाक घेवन येवपाचें. म्हणजे आमी दुसऱ्या भुरग्याक तसो प्रॉब्लेम आसा काय कितें हें आमी कळूंक शकता. थँक्यू डॉक्टर. वेलकम. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 दोतोर. हॅलो विचारात. हांव सालिगांवच्यान उलयतां. म्हजी एक नणंद आहा न्हू ती शिकोंक ना म्हणजे तिचे ऑपरेशन जालें 2 भुरगीं आहात तिका 3रे भुरगे जाय आसले म्हणजे 2 सिझेरियन जाले तिचे आणि तातूंत तिका पते भुरग्यां नाका पते ऑपरेशन केल्ले तिचे पण ते रिवर्स करपाक जाय जाल्यार कितें आहा आनी दुसरी गजाल ते रिवर्स जाल्यार पते भुरगे जावपाचो चान्स कितलो आहा. खरें म्हणजे आयचो विशय जो मेन आसा तो तुमी मातसो बगल दिल्या. रिवर्स करूं येता पण तुमी तुमच्या डॉक्टराचो सल्लो घेया आनी मागीर तोच तुमकां प्रॉपर गायड करूं शकतलो. म्हाका दिसता की आयचो तेच सांगता न्ही की विशय आसा तो भुरगे जे गर्भ आसा म्हणजे भुरगे आवयच्या पोटांत गर्भांतले भुरगे ताची जी वेगळी दुयेंसां असतात तांचे विशीं म्हायती करून दिवपा खातीर स्पेशली ज्या फॅमिलीन किंवा तुमच्या शेजारा प्रत्येक फावटी शेजाऱ्याकूच प्रश्न विचारपाक जाय अशें कांय ना. तुमच्या घरांतले कोण आसा तुमचे नातेवाईक कोण आसा ज्यांच्या घरान अशें एखादें मंद बुद्धी भुरगें आसा किंवा एखादे भुरगे जन्मा पासून अपंगूळ आसा किंवा ताका एखादो जन्मजात दोश आसा त्या प्रकारची दुयेंसां दुसरे प्रेग्नन्सीन फुडले प्रेग्नन्सीन येवपाक जायना किंवा आसा की ना हें कळपाचें कितें टॅक्नीक अवेलेबल आसा जाल्यार ताची म्हायती करून दिवपाक. हार्ट प्रॉब्लेम आहा हार्ट सर्जरी केल्ली आहा ताची 4 वर्सां पयलीं भुरग्याची दोगांयची. अच्छा ओके चलो ओके नाव लेट्स एड्रेस दिस इश्यू की ज्या फॅमिलीन पयलींची 2 भुरगीं आसा जांकां दोगांक हार्ट प्रॉब्लेम आशिल्लो नाव हाव इफ एट ऑल अशें समजा की दीस प्रेग्नन्सी 3rd प्रेग्नन्सी जर ती वता जाल्यार हाव शी शूड गो हेड. तुमचो प्रश्न मातसो मॉडिफाय केला की चड लोकांक माहिती मेळची म्हणून. आता दुसरे फावटी जेन्ना ते गुरवार आसतले तेन्ना 3रे म्हयन्यांत आनी परत 5व्या म्हयन्यांत डिटेल्ड सोनोग्राफी ताका फिटल इकोकार्डियोग्राफी म्हणटात. जशें एडल्ट मनशाचे हार्टाचे फूल चॅकअप करूं येता तशेंच ल्हान पोटांतले भुरग्याचे फूल हार्ट चॅकअप करूं येता आनी तातूंत कसलो मेजर डिफेक्ट आसा काय कितें हे तुमकां 3रे म्हयन्यांत किंवा मॅक्झिमम 5व्या म्हयन्या भितर तुमकां कळूंक शकता. आनी आसा जाल्यार ते ट्रिटेबल काय ना. आतां फॉर्च्युनेटली आमकां जेणे प्रश्न विचारला ते भुरग्याक तेंच्यांनी ऑपरेशन करून ते ट्रीट केला करेक्ट केला. बहुतेक अशे डिफेक्ट्स ट्रिटेबल असतात. सो ताका मागीर त्या प्रमाणे सल्लो दिवंक शकता तेणे खंय डिलिव्हरी करची कशें ट्रिटमेंट करचें.
ओके. आणि क्वचित केन्ना तरी हार्ट डिफेक्टा बरोबर बाकीचे डिफेक्ट आसूंक शकतात, म्हणजे मेंदूचे डिफेक्ट आसूंक शकतात. सो तशें कितें आनीकूय कसले डिफेक्ट आसा काय ना हेंय पळोवन घेवप खूप महत्वाचें. कित्याक फक्त हार्टाचेरच जर आमी पळयलें, फोकस दवरलो आनी ते ट्रिटमेंट जावंक शकता अशें जर तिका निदान दिलें आनी डिलिव्हरी जाल्या नंतर पळयलें की भुरग्याचो ब्रेन डेव्हलपमेंट सारको ना, तर तशें जावंक जायना. सो फूल चॅकअप करचो आनी तातूंत भितर फिटल इकोकार्डियोग्राफी करून घेवची आनी फुडले प्रेग्नन्सीत तुका एडवायस दिवंक शकता. बरोबर. डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो हॅलो आयकूं येता, विचारात. ऐकात, म्हाका न्ही एक ट्रिटमेंट चालू आसली, म्हणजे म्हाका खूपच खोकली मारताली, म्हणून हांव डॉक्टरा कडेन ट्रिटमेंट घेतालें. डॉक्टर म्हणपाक लागले मातशें तुका एलर्जी आसा एक अस्थमाचें बी मातशें, सो एक ट्रिटमेंट चालू दवरया म्हणून. आनी ग्लुटकोट रोटोकॅप्स ते टॅबलेटी चालू आसल्यो म्हाका आनी एस्टलिन रोटोकॅप्स. सो तेच म्हयन्यान म्हाका सोमतेच मागीर भुरगें धरलें, पयलो म्हयनो, आनी म्हाका मागीर डॉक्टरान सोमतेच टॅबलेटी चेंज केल्यो. सो म्हाका मागीर डॉक्टरान ग्लुटकोट आसा टॅबलेट्स न्ही ती 200 ग्रामाची डेली घेवपाच्यो, दिसाक 2, सकाळच्यो आनी सांजच्यो. आनी एस्टलिन रोटोकॅप्स टॅबलेट आसा ती इफ खोकली मारत जाल्यारूच घेवपाची म्हटली. सो ते डॉक्टर सेफ म्हाका आतां घेतल्यार, म्हटल्यार हांवें ते चेकअप केल्यार बरो भुरग्या खातीर. आतां एक सांगा म्हाका, तुमचे आतां कितले म्हयने जाले प्रेग्नन्सी? हॅलो. आतां 17 वीक्स कंप्लीट जाल्या. 17 वीक्स कंप्लीट जाल्या. बरें. ही तुमची फर्स्ट प्रेग्नन्सी? फर्स्ट प्रेग्नन्सी. अच्छा. फर्स्ट प्रेग्नन्सी. आनी कितें विचारपाक जाल्यार विचारूं शकता. ना 17 वीक्स जाले जाल्यार अजूनही तुका टायम आसा. एक तर फूल बेबीचो चेकअप करून घेवचो आणि खंयचे दिवसाक म्हणजे गुरुवार जाल्यानंतर खंयचे टॅबलेटी कितले घेतल्यात ही सगळी डिटेल्ड म्हायती जाय. कारण त्या आठवड्यात तो अवयव तयार जाल्लो असता, तर ताजो कितें जर इफेक्ट आसा जाल्यार कसले हाजेर वोटाचेर इफेक्ट जातलो किंवा बोटाचेर जातलो, हार्टाचेर, दोळ्याचेर, हे सुद्धा आमी खंयच्या आठवड्यात खंयची टॅबलेटी घेतल्या हाजे वयल्यान हाजे अंदाज घेवंक शकता. पण एस्थलिन आनी रोटोकॅप्स इनहेलर जे आसात ते बहुतेक सेफ असतात. ते प्रेग्नन्सीन घेतले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, पण टॅबलेटी ज्यो आसात त्यो मातशे पळोवच्यो पडटले. बहुतेक करून कांय जायना तरी एक साधारण 18-19 वीक्साचेर एक फूल चेकअप करून घेतलेले बरें आसता, म्हणजे बेबीचेर कांय इफेक्ट जावना न्ही हें कन्फर्म करूं येता. डॉक्टर म्हाका सांगा की खुबशे फावटी अशे जे दुयेंसां आसतात म्हणजे फिट आसता तातूंत एक कॉमन म्हणजे जनरल हातून एक स्पायना बायट फिटा हें पळोवपाचो एक हें आसता. तर तुमी ह्या गजाली कडेन खंयच्या म्हणजे एट अर्ली स्टेज म्हणून तुमकां केन्ना कळूं शकता आनी हाव यू गो हेड विथ दीस? मेजर स्पायना बायफिडा म्हणजे फाटीचो कण्याचो एक दोश आसता, तेजे इफेक्ट कितें जाता, भुरग्याचे पांय दोनी अपंगूळ म्हणजे पॅरालिसीस जाल्ले असतात आनी खूब वेळा भुरग्याक मुताचे किंवा संडासाचो कंट्रोल नासता, अशें तेजो इफेक्ट आसता. एक्चुली काही देशात हे दुयेंस जवळ जवळ ना जालें आतां आनी हेका प्रिवेंट करपाकूय खूब बरे मेथड आसा. आनी अर्ली डिटेक्शन म्हणजे 3ऱ्या म्हयन्यांत किंवा 5व्या म्हयन्या पर्यंत तरी 100% डिटेक्ट जावंक शकता मेजर स्पायना बायफिडा जो आसा. पण तेजे फुडें वचून हे जावची न्ही म्हणून गुरुवार भायल्यान एक्चुली गुरुवार जावचे एक साधारण 2-3 म्हयन्या पयल्याच फोलिक एसीड आणि B12 नांवाची 2 विटामिनां आसात. हे बी कॉम्प्लेक्सा भितरली विटामिनां ही खूब वेळा आमच्या आहारात हेची कमी आसता. हाजी जर टॅबलेटी घेतल्यो जाल्यार हो दोश जवळ जवळ 99% जावचोच ना. अच्छा, म्हणजे अतिशय महत्वाची गजाल तुम्ही सांगले आता डॉक्टर की आम्ही खूपशे फावटी म्हणजे इन जनरल प्रॅक्टीस आय एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी पण आम्ही फोलिक एसिडची गुळयो प्रेग्नन्सी जाल्या उपरांत सुरू करतात. तेन्ना ताचो उपयोग नसता. या इनफॅक्ट रिसंटली एका कॉन्फरन्सान हांणी सांगिल्लें की एका डॉक्टरान की तांणी अशी स्टडी केला की तांकां म्हणला की त्या वेळार दिवन काय उपयोगच जायना. त्यांना कणो जाल्लो आसता ऑलरेडी तयार जाल्लो. आणि एक बरी गजाल की इफ आय एम नॉट मिस्टेकन वन स्टेट म्हणजे म्हाका दिसता आंध्र प्रदेश तांच्यानी समथींग कॉल्ड एज एंगेजमेंट पील म्हणून सुरू केला. म्हणजे जेन्ना एखादी चलयेचें एंगेजमेंट जाता म्हणजे हे जाता एंगेजमेंट जालो काय त्यो गुळयो घेवपाक सुरू करप. कारण ज्यो गुळयो त्या वेळार घेतात तेन्नाच तांकां ते फर्दर स्पायना बायफिडा. असं डॉक्टर म्हाका कॉल आयल्लो आसा. हॅलो. Hello. Yeah. Good evening, sir. Just wanted to ask one question. Yeah. I'm in the 7th week of pregnancy. I'm taking one Revlimid DSR tablet for acidity, and frequently I was having acidity, this allergy problem. So throughout the day, starting from morning till evening, I get lots of sneezing. So will it affect my baby in any case? Yeah, I would like to answer this question. One thing, you spoke of two things, acidity and allergy. Yeah. So acidity you can largely prevent by taking care of your diet.
परत परत ऍसिडिटीच्यो गुळयो घेवच्यो परस ताचो इफेक्ट आसता. सादे एंटासीड गुळयो आसा त्यो घेवंक येता, पण बाकीच्यो पॅन-40 ना ओमेप्राझोल असल्यो गुळयो 7 वीक्साचे घेवचे न्ही, प्रेफरेबली अवॉइड करचे. I am taking Rebimac DSR once in a week. Once in a week is okay, but you try to avoid it. If you avoid chilies, if you avoid spicy food, if you avoid going hungry for a long time and then having a sudden, large meal, eating very fast, you can surely avoid acidity. Okay. The other thing is about allergy. I mean, do you know what you're allergic to? Is it dust or something? No, anything. It starts in the morning once I get up and the nose gets filled up and I start sneezing once I spray water on my face to wash my face. It starts in the morning or itself. Okay, just see certain things if your fan or AC is on too fast or something. Otherwise, you can meet an ENT specialist. There are very good sprays available, nasal sprays, which you can use very sparingly and they have very little effect on the baby because ते नाकातच उरता, ते तुझे ब्लडा भितर वचून भुरग्याक पावना. ओके आणि तरी असताना जायत जाल्यार केन्ना तरी एलर्जीची एक टॅबलेट घेतली जाल्यार उपकारता, पण शक्यतो अवॉइड करपाची. It doesn't have any effect on the baby. You should avoid the tablet. Better you use a spray. Okay. And sneezing as such will not affect your baby. थोड्या लोकांक दिसता की एक शीक येयली की भुरग्याक कितें तरी जातलें, तें भुरगें बरे भशेन प्रोटेक्टेड आसता इनसाइड द युट्रस. इट विल नॉट गेट अफेक्टेड जस्ट बिकॉज यू स्नीज और यू कॉफ. ओके, सो डोंट वरी. Each sneeze should not cause you to worry. That is important. Thank you so much, doctor. मस्त बरो प्रश्न आशिल्लो की तांच्यानी विचारले की एलर्जी विचारले एज वेल एज, आणि तुम्ही जे सांगले ते महत्वाची गजाल म्हणजे की गुळयो बेश्ट्यो किंवा चड घेत रावू नाकात. एज फार एज पॉसिबल जर डायट कंट्रोल दवरलो जाल्यार एसिडिटी कंट्रोल करू शकता. आणि स्नीजिंग ऑल्सो आय थिंक एज यू हॅव एडवायस की तांणे स्प्रे घेतल्यार तांकां खूबशे हेल्प जावं शकता, बट दे विल टू कन्सल्ट डॉक्टर. डॉक्टर म्हाका प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या हांव गोवेकर उलयतां. आमचे एक नातेवाईकाची जाले एक चली जाले आनी फाटूच नाशिल्ले ताका, आनी मागीर 5व्या म्हयन्याकूच ताणें ती सगळे टेस्ट बीन केल्ल्यो, पूण मागीर ते 7व्या म्हयन्यार ताका करून घेवचें पडलें आनी भुरगें थोडे दीस वाचले ते. थोडे दीस म्हणजे 2-4 म्हयने फाटूच नाशिल्ली आनी तेन्ना ते कांयच करपाक दिली आवय बापूय. सो मागीर ते थोडे दिसांनी गेलेच ते. आतां तांच्या मनान कितें जालां की दुसरे नाका आनी कटकट तशें नाका, आणि तांचे मत कितें एकच ब्लड ग्रुप आसा काय कितें म्हणजे आमकां ती कळयनाच कशें नाका आनी कटकटूच नाका, फाटूच नाशिल्ली. बरें की ताणें एक प्रश्न विचारलो मॅडम की त्या भुरग्याक अशी सिच्युएशन आसतना हाव यू विल एडवायज देम इन द नेक्स्ट प्रेग्नन्सी ऑर सबसिक्वंट प्रेग्नन्सी. दीस म्हणजे हो प्रश्न आमी आनीकूच बऱ्या अर्थान बऱ्या पद्दतीन हाताळूं येता आणि हें उत्तर आतां आयकात. फाटत नाशिल्ली म्हणजे बहुतेक कण्याचो दोष आसत, एक एकदां सकल्ले मणीच तयार जायनात फाटीचे, तशेंय आसूंक शकता. सो एक तर ही अशें जर आसत जाल्यार हे 3ऱ्या म्हयन्यातूच कळपाक जाय. 7 म्हयने पर्यंत जावप ही एक्चुअली ट्रॅजेडी. बरोबर, अशी ट्रॅजेडी जावची न्ही. 3ऱ्या म्हयन्यातच कळून आवय बापायनी डिसिजन घेवं येता आणि फुडें जावपा नाका म्हणून एक तर बी कॉम्प्लेक्स आणि फोलिक ऍसीड B12 सांगिल्ल्या प्रमाणे हे गुरवारपणाचे 3 म्हयने पयलीं मिनिमम 3 मंथ्स पयलीं सुरू करपा जाय. आणि 2.5-3 म्हयने जाता तेन्ना एक डिटेल्ड सोनोग्राफी करून त्या भुरग्याची पाठीचो कणो कसो आसा हेंय आमी हेजे चॅकअप जावंक शकता. आणि एकदां जालें म्हणून परत आनी प्रेग्नन्सी ट्राय करप न्ही, हेंय चुकीचें. म्हणजे ही एक ट्रॅजेडीच जातली, हेची कांय गरज ना. एकदां जालें म्हणून परत जातलें अशें ना. एक एकदां जावंक शकता परत, पण ते जे खूप पयलीं डायग्नोसीस करूं येता आणि तशें जावचें न्ही म्हणून हे विटामिन्स जे सांगलात टॅबलेटी. म्हणजे ह्या पोझिशनार आय कॅन व्हेरी वेल से की लोकांक आतां आमचो विशय कळत आयला, बऱ्याचशा लोकांक हाचो मॅग्निट्यूड कळत आयला आणि दे आर आस्किंग गुड क्वेश्चन्स. म्हणजे हांव गुड आणि बॅड असे डिस्क्रिमिनेट करना, पण रिलेव्हंट क्वेश्चन्स, कारण हो विषय मातसो वेगळ्या तरेचो नवीन आसा, लोकांक खबर ना. आणि ह्या इतक्या म्हणजे आतापर्यंत ह्या कार्यावळीचो आमचो फर्स्ट हाफ जायत पावला, पण बरीचशी माहिती लोकां मेरेन पावपाचो आमी एक प्रामाणीक प्रयत्न केला. की तुम्ही सांगला की ह्यो ज्यो विटामिनच्यो टॅबलेट आसा B12 आणि फोलिक एसीड ह्यो प्रेग्नन्सी येवच्या पयलीं सुरू करपाक जाय. आणि जर म्हणजे ह्या कार्यावळीतलो इतको जर हांव निश्कर्श असो काडत की जेन्ना एखाद्या फॅमिलीन एखादे भुरगे समजा कर्मधर्म संयोगान डिफेक्टिव्ह जाले जाल्यार दुसरे भुरगे डिफेक्टिव्ह जातलेच हो भंय मनान दवरनासतना एखाद्या वेळ जायतय बी ना अशें म्हणना, पण एटलिस्ट वी कॅन डिटेक्ट.
आणि अशी यंत्रणा आज गोंयांत उपलब्ध आसा ही अतिशय म्हत्वाची गजाल. कारण ह्या खातीर बाबा खंय वचप, खंयच्या दोतोराक मेळप, बॉम्बे वचचें पडटलें काय कितें अमके कडेन असो भंय दवरनासतना आज अशा तरेची यंत्रणा गोंयांत उपलब्ध आसा. अशा तरेच्यो टेस्ट गोंयांत जावंक शकता जाच्या उद्देशीत पालकांचो कितकोसोच मनावयलें दडपण वतलें. कितले फावटी अशें कळलें की भुरग्याक कितें बाबा प्रॉब्लेम आसता जाल्यार कशा रितीन मॅनेज करूं येता किंवा तांचें टेस्टिंग जें आसा तें अवेलेबल आसा. डॉक्टर एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी परतून सुरू करूया.